आसा। येयल्ल्या दिसा सुलेमान सिद्दीकी, येयल्ल्या दिसा बलात्कार, येयल्ल्या दिसा चमत्कार हे बीजेपी सरकारान चालू आसा। तेणी तेकाच एकट्याक कॉन्टॅक्ट केलो आनी दुसऱ्या चॅनलाक कॉन्टॅक्ट कित्याक लावन करूंक ना? इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जर बीजेपीची कोण ती आसा न्ही, तेंच्यांनी तेजे कडेन कितें संभाशण केल्लेलें आसा हे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय। त्या चॅनलाचो सुलेमान सिद्दीकी कडेन नंबर कसो पावलो? राजीनामा दिवपाक जाय आनी पोलिसांक तेणी सहकार्य करपाक जाय। सांगपाचें खूब आसा, ह्या बद्दल सांगपाचें खूब आसा की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आयज क्रिमिनल मायंडेड जे आसा, जे जेलीन मनीस आसलेले ते आयज एक इलेक्ट्रॉनिक मिडिया ही बीजेपीची तेका पोसलेली आहा, एक इलेक्ट्रॉनिक मिडिया बीजेपीची, तेका ते फोन करता, कितली तरी 5 का 7 मिनटां उलयता। आतां दुसरे दिसा काल एक व्हिडिओ व्हायरल जालो की एक गोंयची इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हे क्रिमिनल मायंडेड जो सुलेमान सिद्दीकी जे कडेन आहा तेजे कडेन उलयले म्हणून। पूण आयज आमी व्हिडिओ सगळे आयज जर कोण ऑडियन्सून उलयलो म्हणजे मोबायलासून जर उलयलो जाल्यार रोखडेंच तेजे रिकॉर्डिंग जाता आनी रोखडेंच ते लोकां पासून पावता ऑडियो। तो जी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जी म्हणटा आयज तेंच्यांनी ते ऑडियो ही गोंयच्या लोकां पासून कित्याक लागून पावोंक ना? आयज कोण तरी पोलीस स्टेशनाचेर येयले आनी आमी पोलीस स्टेशनाचेर DIGक मेळपाचें आसा, फाल्यां वयतले। तर सांगपाक कितें आसा की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आयज क्रिमिनल जे आसा हे हांकां यूज करता। पळय गोंयकारांक सांगूंक करता हांव हे माध्यमांतसून तुमच्या की 2-3 म्हयन्या पयलीं सुलेमान सिद्दीकी जेलीनसून भायर येयलो, पोलिसांनीच येयलो तेका आनी पोलीस तेका भायर व्हरतात, खंय तरी व्हरोन दवरतात, तेंचे कडसून व्हिडिओ तयार करता आनी पळयात एक जर क्रिमिनल जर कोण मेळ्ळ्या उपरांत तो पळोवन गेल्लो म्हणटा, पोलीस तेका धरून हाडटा, धरून हाडल्या उपरांत पोलिसा समोर तो व्हिडिओ तयार करता, 14-15 व्हिडिओ तयार करता आनी 2 व्हिडिओ व्हायरल करता आनी एका पार्टीचो एक लिडर त्याच्या अगेन्स्ट बीजेपी तेका परत 100 फावटी तेका आपयता आनी तेजे कडसून कितें कितें आयकून घेता। हो जो आम आदमी पार्टी जी आसा एक बीजेपीची बी टीम हे सद्या अख्ख्या गोंयांत आनी अख्ख्या इंडियेन खबर आसा। हे आतां कितें जालां, ही दुसरी एक ऑपोजिशन टीम जी आसा गोंयांत ती गोंयकारांक लागून काम करिना हे सद्या सिद्ध जाल्लेलें आसा। आतां बीजेपी कितें करता, ही टॅक्टीस यूज करता, ही गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय। प्रमोद सावंत सरकार हो आयज जो आसा, प्रमोद सावंत सरकाराची तेजी बायल ही पयशे घेता म्हणून फाटल्या दिसांनी जॉब विकता म्हणून सांगताली आनी सत्यपाल मालिकानूय सांगलेले की तेजी बायल ही आयज जे पयशे घेता तिजो घोव पयशे घेता म्हणजे प्रमोद सावंत पयशे घेता म्हणून सांगता। इतले जर पोलिसांक जर खबर जर आसा तर आयज जे सुलेमान सिद्दीकी हो आयज कसो यूज करता बीजेपी की तो एक क्रिमिनल गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचेर एलिगेशन घालता आनी पोलीस तेका कितें म्हणटा आनी पोलिसूय तेका गन पॉयंट म्हणजे कितें तकलेचेर बंदूक देता आनी तेका व्हिडिओ करपाक सांगता आनी कालूच तेणी सांगलें आपणाक ते धमकी दिता आनी कितें दिता। आतां पळयात गोंयकारांक सांगूंक करता जेलीन जो आयज आसा तो तुमकां दिसता हो सेफ आसा म्हणून। आयजची परिस्थिती गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो आयज डेप्युटी स्पीकर जो असेंब्लीचो जो आसा, फाटल्या दिसांनी जेन्ना तेका मिडियानी एक प्रश्न केल्लो की तुजो बापूय आनी तूं जो आसा तो बापायचे आपणाक काय लागना म्हणून सांगतालो जोशुआ डिसोजा आपल्या बापायचे जर काय नाम सांगता, काल तो सांगता कितें आपूण सुलेमान सिद्दीकीचे आनी आपले कितें आसा का आपूण तेका वळखना म्हणटा। पूण हांव गोंयचे जनतेक सांगूंक करता तेज्या फ्रांसीस डिसोजान जे सेल डीड वायपय जे केल्लेले आसा तेजी सिग्नेचर विटनेस म्हणून आसा। परत सेकंड सेल डीड जेन्ना म्हापश्यान जेन्ना तो करता, सेकंड सेल डीड करता तेन्ना फ्रांसीस डिसोजा कन्फर्मिंग पार्टी जो आसा भितर। पूण हे पेपर जे तयार केल्लेले आसा आनी डेप्युटी स्पीकर हो तो आतांचो गोंयचो आतां हो आसा जोशुआ डिसोजा आसा। म्हाका म्हाज्या हिशोबान तरी जोशुआ डिसोजा तर कापास्ताद जर आसा तेणी जर पोलिसाची ससेवेरात चुकोवपाक जर जाय तेणी ताबडतोब राजीनामा दिवपाक जाय। कित्याक लागून म्हापशेचो MLA म्हणून हांव म्हापशेकार, म्हापशेचो MLA हे नात्यान आनी गोंयचो डेप्युटी स्पीकर म्हणून प्रमोद सावंतान कितें केलें, एका दिसाची असेंब्ली घेतली। कित्याक लागून जेन्ना स्पीकर जेन्ना एका खुर्चेचेर बसता तेन्ना कितें जाय स्पीकराक जर खंय कितें जालें तेका टॉयलेटीक वचपाक जर जाय तेका ती खुर्ची खाली करची पडली मागीर डेप्युटी स्पीकराक थंय बसचें पडटा। म्हणून ऑपोजिशन जर तेका प्रश्न करीत म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें आयज एका दिसाचें अधिवेशन घेतलें। म्हणून बीजेपीचें सरकार कितें करता आयज सुलेमान सिद्दीकी हो क्रिमिनल मायंडेड आनी DIG आयज पोलीस प्रशासन आयज कंप्लीट सबशेल फेल ठरलेले आसा। कित्याक गोंयांत चोरी मारी डाके पोलिसूच हे MLA जर आयज अशें वागोवंक लागले कित्याक लागून म्हणटा फाटल्या दिसांनी तांचो व्हिडिओ एक व्हायरल जाल्लो आनी तो म्हणटा कितें आपणाक पोलिसांनी त्रास केले, CC फुटेज कॅमेरा थंयसर आसतली ती CC फुटेज कॅमेरा आनी काल जो येयलो तेजो तुमी पळयत न्हू खंय तरी हो आयज गोंयचो डेप्युटी स्पीकर
जो आयज डिनाय जो करता तेणी राजीनामा दिवपाक जाय आणि पोलिसांक तेणी सहकार्य करपाक जाय। कित्याक लागून प्रमोद सावंत आपले जे आयज जॉब स्कॅम जो प्रकरण जे आसा ते लिपोवपाक आयज हे करता। आणि काल जे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया गोंयची जी आसा तांकां कापासत आहा, गोंयची इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जर बीजेपीची कोणती आसा न्ही तेंच्यांनी तेजे कडेन कितें संभाशण केल्लेलें आसा हे गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय। तुमी कितें उलयले हे ऑडियो रिकॉर्डिंग जालें आसतलें, मोबायलासून रिकॉर्डिंग केलां आसतलें, पूण सुलेमान सिद्दीकी कडेन नंबर कसो पावलो, त्या चॅनलाचो सुलेमान सिद्दीकी कडेन नंबर कसो पावलो। आतां जर आमकां जर कोणी विचारलेले प्रुडंट मिडियाचो जे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जे आसा, जे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया ते नांव जाल्लेलें आसा तुमकां खबर आसा, त्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे जो फोन नंबर आहा सुलेमान सिद्दीकी कडेन कसो पावलो आनी तेणी तेकाच एकट्याक कॉन्टॅक्ट केलो आनी दुसऱ्या चॅनलाक कॉन्टॅक्ट कित्याक लावन करूंक ना। दुसरे कॉन्टॅक्ट जर केले जाल्यार ऑडियो हो भायर लोकां कडेन रिलीज जातले आसले आनी खरें प्रकरण करतले आसले। पूण आयज हो जो 14 व्हिडिओ 15 व्हिडिओ जर तेजे कडेन जर आसा म्हणटा, काल विजय सरदेसायान स्टेटमेंट दिल्लो आसा की तो म्हणटा आपूण सुलेमान सिद्दीकीक वळखना। जर कालचे आमी इंटरव्यू जर पळयली तर सुलेमान सिद्दीकीक जर तो वळखना, म्हापशेच्या आमदाराक वळखता मरे विजय सरदेसाय, म्हापशेच्या आमदाराची तूं नांव कितें लावन घेवंक ना। तेजो बापूय इन्वॉल्व आसा हे सिद्ध थंय जाल्लेलें आसा। कोणाचे फ्रांसीस डिसोजा डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा आनी तो बीजेपीचो मिनिस्टर आसलो आनी बीजेपी कितें करता तेंच्यांनी चोरले उपकारता, बीजेपीच्या सरकारांतले मिनिस्टरांनी कितें चोरले उपकारता। बाकीच्या आनी जर ओपोजिशनान जर कितें केलें जाल्यार तांकां तुमी उखलून व्हरतात मरे। पोलीस प्रशासन गोंयचें जें आसा कंप्लीट निश्पळ ठरलेलें आसा। पोलीस प्रशासन जें आसा आयज जे आमचे गोंयचे जे PI आसा PSI आहा तांकां काम करपाक दिना, वयरसून ते DIG DG जे व्हडले ऑफिसर जे आसा न्हू आमचे गोंयचे लोकल पुलिसांचेर प्रेशर घालता आनी तांकां इन्वेस्टिगेट करपाक दिना। पूण गोंयचे लोक हे MLAक निवडून दिता, कित्याक लागून निवडून दिता हे गोंयच्या लोकांनी ठरोवपाक जाय। आयज गोंय आयज व्हांवत गेल्लेलें आसा। येयल्ले दिसा सुलेमान सिद्दीकी, येयल्ले दिसा बलात्कार, येयल्ले दिसा चमत्कार हे बीजेपीच्या सरकारान चालू आसा। पूण बीजेपीचे सरकार आयज कितें करता, आयज साधूच्या ड्रेसान भगवा ड्रेस घालता आनी लोकांक लुटत आसा। तुमकां खबर आसतलें रामायण कशें घडलें। रामायणान जी सीतेक साधू उखलून कसल्या ड्रेसान व्हरता, भगवा ड्रेसान व्हरता। जे जो ड्रेस जो यूज करता हे आयज आमकां हे त्या ड्रेसाच्या रुपान ते लोकांक आयज फटयता आसा आनी सांगता कितें खबर आसा, गोंयाक आमी हिंदुत्व म्हणून सांगता, पूण हिंदुत्वाच्या नांवान बीजेपीचें सरकार आयज असंख्य भारत देशाच्या लोकांक आयज लुटीत आसा। पूण मागता हे हिंदू करून मरे आयज आमकां खंयच्या परिस्थितीन गेल्लेले आसा। आनी हो जो आसा आयज सुलेमान सिद्दीकीचें प्रकरण जें खरोखरच आयज एक क्रिमिनल मायंडेड जो मनीस जो आसा ताका आयज पोलीस आयज भायर व्हरता आनी ताका यूज करता आनी मायंड डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता। पूण आमी मागता DIG कडेन की हेजेर सखोल चवकशी जावपाक जाय। हो सुलेमान सिद्दीकीन फ्रांसीस डिसोजा निवडून येयल्या उपरांत खंय प्रॉपर्टी घेतल्या फ्रांसीस डिसोजान हेजेर इक्वायरी जावपाक जाय। जो पर्यंत तो आसलो जितो आसलो आनी तो निवडून येयल्या उपरांत आसे पर्यंत तेणी खंय प्रॉपर्टी घेतल्या आनी ते प्रॉपर्टीचे लिंक हेंच्यांनी जुळोवपाक जाय आनी गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय हेतून कोण खरो आनी कोण सत्य आहा ते आमकां गोंयच्या लोकांक हेंच्यांनी समजून सांगपाक जाय मागता।